तुमकां सगळ्यांक येवकार आज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती प्रेस कॉन्फरन्स जे ZP बायपोल इलेक्शन्स जाता जे 16 तारखेर जावपाचे आसा तेका लागून हाची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। तुम्ही जाणा आमच्या गोंयान आज जे राजनीतीक ना जाल्यार जे पॉलिटिकल जो सिनारियो आसा तो सिनारियो कितलो डिस्टर्ब जाल्लो आसा आणि कसो लोकांचो टाइम टू टाइम विश्वासघात जायत आसा। ऑपोजिशन म्हणून कोण असतात ते ऑपोजिशन रावना, ते रातोरात लोकांचो देवाचो आणि मतदारांचो सगळ्यांचो विश्वासघात करून रातोरात ते पार्टी चेंज करतात, डेव्हलपमेंटाच्या नावान दुसऱ्या पार्टींनी वयतात आणि खंय ना खंय तरी ते ही फोटिंगपणा करतात आणि ही फोटिंगपणा प्रत्येक वेळा लोकांक ही सहन करची पडटा, बेर करची पडटा। लास्ट टाइम जेन्ना व्हडले इलेक्शन जाल्ले तेन्ना 2 ZP मेंबर्स, एक नावेलीचो कॅन्डिडेट कुयेकर आणि दुसरो आमचो कुट्टाळे, आमचो जो कुट्टाळेचो आसलो तो आंतोनियो वाज, हे दोगूय जाण लेजिस्लेटिव्ह मेंबर जाल्ले, असेंब्लीचे मेंबर जाल्ले आणि तिसरो रेईस मागूसचो ZP तेनी रेजिग्नेशन दिले। सो ही 3 सीटां आहा ती वेकंट जाल्ली आणि तेचे बायपोल जे आसा ते येता ते 16 तारखेर शेड्यूल जाल्ले आसा आणि तेकाच लागून आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ह्या इलेक्शनाक देवता ते डिक्लेअर करपाक आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। त्या प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता आमी तुमकां की तिनूय ह्या सीटांचेर जे कॅन्डिडेट आसतले तेंकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सपोर्ट करतली। आमकां ह्या फावट आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो व्हडल्या असेंब्ली इलेक्शनाचो जो सिंबॉल आसले फुटबॉल, ते सिंबॉल आमकां मेळोंक ना बिकॉज दिस इज अ स्टेट इलेक्शन आणि आमचे जे सिंबॉल आसा ते अजून रिजर्व जाल्ले ना। तेका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा आणि मेन म्हटल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या कायद्यान अशें ना की अनरेकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी जर आसा जाल्यार तिका जर तिने अप्लाय केले जाल्यार कॉमन सिंबॉल दिवचे म्हणून। जशें सेंट्रल इलेक्शन कमिशनाक जर 5% ऑफ टोटल सीट जर तू कंटेस्ट करता एज अ पार्टी जाल्यार तुका कॉमन सिंबॉल अलॉट जाता, जशें आमकां फुटबॉल हे सिंबॉल अलॉट जाल्ले। तशें ह्या फावट फुटबॉल हे सिंबॉल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडल्यान मेळना। तेका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले तेंकां तिनूय कॅन्डिडेटांक अल्फाबेटिकल ऑर्डरा प्रमाणे तेंकां सिंबॉल मेळटले जे 8 तारखेर फायनल जातले। सो कितें सिंबॉल मेळटले ते आमी तुमच्या फुड्यान दवरतलेच। आज फक्त तुमकां सांगपाक आमी सोदता की आमी तिनूय सीटांचेर आमचे कॅन्डिडेट उबे करता, कॅन्डिडेट कंटेस्ट करतले। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेंकां सपोर्ट आसतलो आणि हे जे कॅन्डिडेट आसा हे क्रांतिकारी आमचे गोंयकार ज्यांच्या काळजान गोंयाक लागून मोग आसा, लोकांक लागून मोग आसा आणि कंटिन्युअस ते लोकांच्या मदीं आसा। एक नवीन लिडरशिप आमी तयार करता। आमचे कॅन्डिडेट व्हडले करोडपती न्हू, लोक जर सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट सोदतात ते सो कॉल्ड स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणजे पयशांनी ना जाल्यार मसल पावरान ना आनी कसले माफियाज घेवन जे जर कोण कॅन्डिडेट सोदता ते आमच्या कडेन मेळचे ना। आमचे जे कॅन्डिडेट आसा हे सामान्य गोंयकार आसा, तुमच्या भितरलेच मनीस आसा, कॉमन गोंयकार आसा, ज्यांच्या बोल्सान चड पयशे नासतले पूण त्यांच्या काळजान उजो आसा, क्रांती करपाचे, आपल्या गांवांक लागून आपल्या लोकांक लागून कितें तरी करपाचे त्यांचे ध्येय आसा, विजन आसा। सो आमी आमचे जे 3 कॅन्डिडेट आसा पयले सोदेर आमी नांवां डिक्लेअर करता। पयले सोदेर दवर्लीम ZP जे सीट आसा थंय आमचो एंड्रू रिवेलो बाब आसा, तेका आमी फायनलाइज केल्लो आसा। दुसरो आमचो कुट्टाळे
झडपी जे सीट आसा थंय आमचो लेजली गामा आसा आणि तिसरे आमचे रेईस मागूज जे सीट आसा थंय आमचो साईनाथ कोरगांवकर हेका आमी फायनलायज केल्ल्या. आफ्टर सिरीज ऑफ मीटिंग भुरग्यां वांगडा आमचे जे ग्राउंड टीम आसा तेंच्या वांगडा मिटिंग्स घेवन फायनल अप्रुवल तेंचे घेवन आमी हे तिगांचे सिलेक्शन केल्ले आहा. सो हे तिगूय जाण ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक देंवतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंच्या वांगडा आसतली आणि तिगूय जाण लोकांक लागून आणि आपल्या गांवांक लागून जेन्ना जिखून येतले तेन्ना 100% कितें करतले ही आमकां गॅरंटी आसा. जसे सिम्बॉल येतले आमी सिम्बॉल घेवन तुमच्या कडेन परती एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. तिगांचे जे सिम्बॉल आसतले ते सिम्बॉल आमी डिक्लेअर करतले. फाल्यां आमी तेंचे नॉमिनेशन फॉर्म्स फील करपाचे आसा. नॉमिनेशन फॉर्म्स फील केल्या उपरांत तेंचे स्वताचे आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी मिडिया आसा त्या मिडिया कडेन इंटरॅक्शन जातले. हांव आतां मागता आमचे जे झेडपी कॅन्डिडेट्स आसा तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी प्रेसाक ब्रीफ करचे, तेंचे इंट्रोडक्शन दिवचे. फर्स्ट वील स्टार्ट फ्रॉम आमचो एंड्रू बाब. हांव एंड्रू रेबेलो आनीक गांवांत दावोलेचो आनी हांव आरजी गोरेब्याचो एक वांगडी आयज आनी हांव झेडपी इलेक्शनाक बसतां आनी हांव आरजीचेर हें कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन. आनी हांव पयलो आसतना मुगेले एक हें आहा की गांव पासत हांव सदांच कितें तरी करता म्हणून म्हाका कमीत कमी 20 वर्सां जालीं हे कामाक हांव मुखार गेला. आनीक फादर बिस्मार्क तेज बरोबर हांवें जायतें काम केलां. बरींच वर्सां काम केलां. 12 वर्सां तरी हांवें तेज बरोबर काम केलां. आनी तेणें सदांच म्हाका ट्रेन अप केल्लो पयलो कितकोन मुखार वचपाचें तें. तेगलेच वाटेन चलोन हांव आयज पासून. पूण एकटो काम करता तेन्ना सपोर्ट जबरसो मेळनाशिल्लो. तेन्ना हांव सदांच मनोजागेर हें चोयतालो फाटीं. तेन्ना म्हाका दिसलें की मुगेलें काम आनी आर्जीगेलें काम सेम वयता म्हूण. पूण हांव एकटो आनी आर्जी टीम. सो तेन्ना हांवें डिसिजन घेतलें की हांव आर्जीक मेळटलो आनी तेमी म्हाका हांव नको इतले व्हडले नदरेन एक बारीक मनशाक कितकोन चूज केलो तो. पूण म्हाका विश्वास आहा हे आमगे आरजी गोरेब्याचेर की ते म्हजे बरोबर सदांच आसतले म्हूण. आनी जायते जाण जे तुमी जे आरजी फॅमिली मेंबराचे जे आड उलयताय तुमकां एक सांगता हें जें काम कोताय आमी आरजी तें आमच्या फायद्या पासत अशें म्हूण न्हू. म्हणजे ल्हान ल्हान भुरग्यां त्या भुरग्यांक फुडाराक कितें तरी बरें मेळचें म्हूण. आनी वायट उलयताय तेंकांय बी तुमकां हांव सांगता तुमगेल्याय बी भुरग्यांक आरजी वावर करता बऱ्या पडलो. हें मातशें सिद्धा दवराय तुमच्या बेश्टे कितें कितें वायट उलयनाकाय. सो हांव सगळ्यांक आरजी टिमी आनी हें इलेक्शन जें हांव कॉन्टेस्ट जावपा वयता आरजी हेजेर. सो म्हाका आमगेले सगळे गोंयकारांचेर विश्वास आहा की तुमी म्हाकाच न्हू आनी जे मुगेले दोनी सायडीन जे बसून आहाय कोर्ताली सीट आनी रायस. सो ही तिनूय सिटां तुमी निवडून हाडून गोंयांत बरें करपाक आमकां वोट दिवचो. कॅन्डिडेटूच म्हणून न्हू पूण तुमगेलें बरें काम करपाक आमकां निवडून हाडले. सगळे गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता. देव बरें. हांव मागता आमचो साईनाथ कोरगांवकर तेणे मिडिया ब्रीफ करपाचें. म्हजें नांव साईनाथ कोरगांवकर. आय एम फ्रॉम सालिगांव. गेली 5 वर्सां हांव आरजी मेंबर म्हणून काम करता. हार्ड वर्क डे नायट आमी काम केलां सगळे कडेन. सो एक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी खंय मेळ्ळ्या लोकांक सर्व करपाक.
सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता एकठांय जावया भेटां कडेन एकठांय जावया आनी आमचें गोंय सांबाळया म्हणून फुडें आनी कांय ना आसात थंय डिस्ट्रॅक्शन दोंगर म्हणा नाका शेतां म्हणा नाका शेतांनी बिल्डिंग येवंक लागल्यो आतां एक पावस पडटा तो खंय येतलो खंय तरी बंद जावंक जाय सो आय एम नेचर लवर नेचर लागून हांव अजीत भितूरचो आनी हांव टॅक्सीकार सो सदां टॅक्सीक जायतो वावरला पूण आमकां खंय कांय यश मेळूंक ना आमच्या फाटल्यान जाय ते आमकां टेंपो चिड्डून उडयले आमच्या धंद्याच्या पोटार आमची पोटार आड येयली सो हांव मागता टॅक्सीकारांक आनी प्लस ड्रायव्हरांकूय सगळे एकठांय जावया आनी आमच्या हक्काक लागून आमी झगडया देव थर्ड आमचो लेजली बाब आसा सो लेजली बाबान ब्रीफ करचें म्हजें नांव लेस्ली गामा आनी हांव कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट एक्चुली आरजी जॉयन जावप म्हणल्यार म्हगे एक रिजन आहा हांव आरजी 2017 जॉयन जालो आमी 2017 आरजी जॉयन जावन आमी जायतें काम केलें बट लेटर ऑन आमगेले फॅमिली सिट्युएशन आमकां लायक आमकां भायर वचपाक पडलें हांव काडून आमच्या पोटा लागून हांव भायर गेलो पूण भायर हांव जेन्ना गेलो त्या टायमार आमकां कितें दिसतालें आमची कूड भायर आहा पूण आमचो आत्मो जो आहा तो आमचो गोंयांत आहा कित्याक हांव आमी भायर आहाय जाल्यार पासून आमी मोबायलाचेर आमची गोंयची सगळे आमचे आख्खे विडियोज वयताले मनोज परब आमचो बाब बरो उलयता बरें काम करता ते आख्या आमच्या गोंयांत जायते जाण काम केलां जायते जाणां ताका एनकरेजमेंट केला मोटिवेट केला तेच भशेन आयज आमी मुखार सरले सो जेन्ना बोटीसान जेन्ना गोंयांत येयलो त्या टायमार आमच्या गांवचो जो सिट्युएशन हांवें चोयलो तो सिट्युएशन म्हणजे चोवपा जायना जालो कोविडाच्या टायमार जेन्ना आमकां वचून बोटीर आपयले न्ही आमी गोंयांत वारले पोटा लागून कितें ना कितें करूंक पडटा मनशाक आमी नुस्तें विकपा लागले नुस्तें विकून आमी आमची पोट भरताले पूण थोडो आमचो गांवचो लोक आहा जो गोंयकाराच्या पोटार आड येवन आमकां गोंयकारांक ते आमकां धंदो करून दिनाय भायल्याक तुमी धंदो करून दिताय आमी कितें म्हणटाय इल्लिगल आहा सगळे इल्लिगल बंद करें आमकां ही पार्शालिटी आमकां नाका फकत आमच्या बरोबर न्हू आनी जायते कडेन जाता आसतली जी आमच्या मुखार आजून पासून येयलो ना सो आमकां नाका आमच्या गोंयकारांक त्रास जालोले आमी उब रावताय आमची गोंयकारां पासत न्हू आमची पासत सो हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता बाब मनोजाक आनी आमचो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विरेश बोरकर आनी तेच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या लोकांक जेणे म्हाका एक चान्स दिलो हे हो एक आजीची एक टिकेटी लागून म्हाका एक तेणे चान्स दिलो तेंचे पासून वावरपाक सो थँक्स अ लॉट सगळ्यांनी ब्रीफ केला आसतलो मनोजानी ब्रीफ केला तशेंच आमचे जे तिनूय कॅन्डिडेट आसा कुट्टाय आमचो रेस्मगोस आनी आमचो दवल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कॅन्डिडेटांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक सोदता तशेंच गोंयकारांक एक उलो मारपाक सोदता की हो एक परत एक चान्स येयल्लो आसा घातकी जुदास कशे घातकी करून गेल्ले आसा तेंच्यानी उडयो मारलेल्यो आसा आनी गोंयकारांक परत फटयल्ले आसा हेज्या फुडें फटींगपणां जावपाक जायना म्हणून तुमकां उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी हे जे आमचे तिनूय कॅन्डिडेट आसा हेंकां तुमी तेंको दिवचो आयज आमचे भुरगे काम करपाक लागले परत आनी कंटिन्युअसली आमचें काम चालूच आसा तुमी पळयतात सोशल मिडियाचेर जावं प्रेस माध्यमांतून आमी आमचें जें काम आसा तें तुमकां दिसता आसतलें पण आतां परत तशें जावपाक जायना की गेले ते फावट जाले आयज काँग्रेसीचे आमदार खंय गेले जे काँग्रेसीचे आयज 8 जाण आमदार गेले बीजेपीन सो काँग्रेस आनी बीजेपी एकठांय जाल्ली आसा आनी ती एकठांयच आसा आनी परत झेडपी इलेक्शनाकूय सेम चालू आसा तेंचे ती स्ट्रॅटेजिकल प्ले करता की बीजेपीच्या हेंका काँग्रेसीक बसोवप आनी तेंकां निवडून हाडपाचें जावं बीजेपी घालूंक सोदता इंडिपेंडंटली कोणाकूय घालूंक सोदता सो हेय तेंचे आयडियाज चालू आसा आनी ते आयडियाजाक खंय ना खंय ते एक्झिक्युशन करपाक सोदता सो हितून येवचे न्हू आमी क्लीन फेस क्लियर फेस न्यू फेस दिल्ले आसा जे फेस गांवा खातीर आसा गांवा खातीर झुजतले आनी गोंयकारांक लागून झुजतले हे फेस आमी दिल्ले आसा मुद्दम सगळ्यांक मागता गांवच्या लोकांक मागता की तुमी तेंकां तेंको दिवचे फुडें सरचे आयज आमची जेन्ना कॅम्पेन जाता चड दीस आनीक ना तुमी सगळ्यांनी फुडें सरचे आमी आसा आमी तुमकां कितें आसा इश्यू तुमचे सांगचे गांवचे कितलेशे इश्यूज आसा ते तुमी सांगचे तेंकां आनी ते करून ते खंय ना खंय आमचो जो गांव आसा जो कुट्टाय जर आमचो रेस्मागोस जर जावं आमचो दवल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सी जर ह्यो आमचे बरे भशेन रिबिल्ड करूंक शकतले आनी तेंची कामां करूंक शकतले आयज झेडपी म्हटल्यार कांय न्हू अशें ना
झेडपी खुबसो फंड येता, झेडपी फंड येता, त्या झेडपी फंडान खंय ना खंय तो इक्विप जावपाक जाय, बरे भशेन वचपाक जाय. खंय ना खंय तो फाटी वयता आनी परत वयता. सो हें जावपाक जायना. तांकां तशेंच आमी ट्रेनिंगूय प्रोवायड करता. आयज तांकां जेन्ना आमी सिलेक्शन केलां तेन्ना सगळे आमी ब्रिफींग केलां. जितले कॅन्डिडेटाक सिलेक्शन करता तांकां A to Z आमी ब्रिफींग करता. तेन्ना ते खंय ना खंय कॅन्डिडेट फायनलायज जाता. खूब जाण शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेट आसले, पूण तितूनच्यान खंय ना खंय हे 30 जाण कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा आनी ते आयज लोकां मेरेन पावल्ले आसा. आनी प्रत्येक गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. तुमी आपणाच्या फॅमिली मेंबरांक, फ्रेंड्सांक सांगपाक जाय की बाबा हे आमचे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेट आसा, हांकां तुमी तेंको दिवचो आमचें गोंय साल्वार करपाक, आमचें गांव साल्वार करपाक, आनी खंय ना खंय आमच्या भुरग्यांक फुडली बरी दिशा दाखोवपाक लागून. सो मागता सगळ्यां कडेन की तुमी एकवटान आमचे जे कॅम्पेनीन भाग घेवचो, जावं गोंय राखपाक लागून भाग घेवचो. चड आनी कांय ना, फुडें आमचो मनोज. या सो जशें विरेशान सांगले, एकूच तुमकां उलो मारता की तुमी आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, आमची रेव्होल्युशनरी गोंयस फॅमिली आसा तेंच्या वांगडा रावा. आमचे गोंय आमी साल्वार करया, आमचे हक्क, आमची आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व आमी साल्वार करया आनी आमी गोंयकार म्हणून आनी स्ट्रॉंग जावया. गोंयकार म्हणून आमचें नांव जें आसा तें वयर काडया. देव बरें करूं. थँक्यू. कॉमन 3 विषय कितें आसता इशू कितें घेतले? इश्यूज म्हटल्यार आमचे कॉमन इश्यूज जे आसा, मॅक्झिमम जे इलिगेलिटी जायत चलता, जशें सायनाथान म्हटलें की आमचे दोंगर कापतात, आमची शेतां पुरयतात, आमचे फ्लड्स जातात. मागीर आमचो एंड्रू बाब जसो तेणी सांगलें की फादर बिस्मार्क वांगडा ते 12 वर्सां काम केली. सो जसो फादर बिस्मार्क फायट करतालो गोंयांक लागून, गोंयच्या आयडेंटिटीक लागून, सेम आमी काम फुडें व्हरतले. आनी जशें लेस्ली बाबान सांगलें की आमकां गोंयकारांक धंदे करपाक मेळना, मायग्रंट्स येतात धंदे करता. हे जे कितें कितें आसा, जशें पंचायत लेवलाचेर, जशें MLA लेवलाचेर विश्वेश उलयता, तशें पंचायत लेवलाचेर आमचे पंच मेंबर उलयता, तशेंच ZP लेवलाचेर आमचे ZP जर निवडून येतले, जेन्ना येतले तेन्ना ते तशेंच काम करता. आनी स्पेशली जो डेव्हलपमेंटल जो फंड येता, तो फंड आयज खंय ना खंय तरी सारको युटिलायज जायना, नाजाल्यार तो रॉंग प्लेसीचेर युटिलायज जाता. सो हें जावपाक जायना. खंय ना खंय तरी लोकां वांगडा घेवन, आयज जर तुमी पळयतात, विरेज जसो वॉर्डान वचून लोकां कडेन उलयता, लोकांचे समस्या जाणून घेता, इश्यूज जाणून घेता, तांकां कितें जाय कितें नाका, सेम आमी आमच्या ZP मेंबरां वांगडा तशेंच करतले. जेन्ना ते निवडून येतले तेन्ना तेंचे वॉर्ड लेवल मिटींग जातले. सो रिक्वायरमेंट कितें आसा लोकांची ते लोकां कडल्यान घेवपाक जाय. ZP नाजाल्यार कोण तरी MLA आपल्या ऑफिसान बसून डिसायड करपाक जायना की लोकांक कितें जाय तें, जशें आयज सरकार करता. सो सिमिलर वेन आमचे मॅक्झिमम आयडियोलॉजी आसा, सेम आयडियोलॉजीचेर आमी चलतले. हितून फक्त एज अ ZP जितले आमच्या कडेन पावर आसतले ते पावर आनी जे फंड्स आसतले ते बरे भशेन युटिलायज करून लोकांची मदत आनी लोकांचे गांवचे जे डेव्हलपमेंट इन रियल सेन्स ते मात 100% आमी करता. काँग्रेसीचो डिफेक्शन एपिसोड जालो तो तुमकां कितलो फायद्याक पडटले इलेक्शन? कितलो फायद्याक पडटलो कितें ना तें आतां तेजें इलेक्शनूच थारायतलें. जे लोकांनी चिंतपाक जाय की आयज तुमकांच न्हू तर तुमी ज्या देवाक मानता, ज्या देवळान तुमी वयता, ज्या चर्चीन तुमी वयता, ज्या दर्गान तुमी वयता, आयज त्या देवांक पासून हेंच्यांनी सोडूंक ना. सो ह्या काँग्रेसीक वोट करपाचें कांय ना. आनी ज्या BJP आयज व्हडले देवाचे गजाली सांगता आनी व्हडली व्हडली इलेक्शनां जिखतात, जे काँग्रेसीन देवाक फटयला तेच काँग्रेसीक फटींग मनशाक, देवाक फटयल्ल्या मनशाक जर BJP आपूण जर तांकां हाडटात आनी तेंको दिता आनी तांकां आपल्या पार्टेन घेता, जाल्यार ही BJPनूय देवाक फटयलो कशें जाता आनी ह्या BJPकूय देवाक फटयता तें कोणी चलता अशें जाता. सो लोकांनी चिंतपाक जाय कोणाक वोट करपाक जाय. आतां फाटीं कालूच एक पुलीस कॉन्स्टेबलांची लिस्ट आवट जाल्या पयर. सो तितून तुमी पळयलां आसतलें की कितले मायग्रंट आसा, कितले गोंयकार आसा, तेजेरूय आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. पूण ह्या लोकांनी चिंतपाक जाय की खंयची पॉलिटिकल पार्टी गोंयकारां वांगडा आसा, खंयची पॉलिटिकल पार्टी भायल्या वांगडा आसा. थँक्यू.